वेळसाव डबल ट्रॅकिंगा वयल्यान खर आंदोलन 20 फामिलींचो रस्तो रेल्वेन आडयलो म्हूण बोवाळ विजय पाटकराची बुलडोजर एक्शन वातावरण तापले। दक्षिण गोंयांत डेंग्यूच्यो केशी वाडटात। ऑगस्टात 71 जण पॉझिटिव्ह। 3 ते 4 दीस ताप येवप्यान डेंग्यूची टेस्ट करची भलायकी खात्याचो उलो लोकां मदीं हुस्को। आरक्षणाची उरिल्ली प्रक्रिया बेगोबेग करची थारिल्ल्या प्रमाण 13 तारखेक जातलो मेळावो मोर्चा न्हय उट्टा संघटनेचे स्पश्टीकरण आमदार मायकल म्हणटा सारकें करात। सुभाष फळदेसाई विशीं योग्य निर्णय योग्य वेळार जातलो काय मतभेद आशिल्ले मनभेद न्ही लोकांचो गैरसमज जाल्लो प्रश्न मिटलो बसके उपरांत भाजपची माहिती। नाणूस 70 घराच्या शौचालयाची वणत कोसळून 2.5 वर्साच्या भुरग्याक मरण भुरगो बाथरूमात खेळटालो उदकांत तकलेर पडलो फातर उपचाराक व्हरतना सोंपलो। रस्ते अपघाता वयल्यान काँग्रेसीन सरकाराचेर काडलो फोग वर्सभरात 2,500 मायज रस्ते अपघात दर म्हयन्याक सरासरी 24 जाण सोंपतात डाटा घेवन काँग्रेस मिडिया मुखार। झारखंड विधानसभेच्या गेटी लागीं पावले आंदोलक विद्यार्थी बॅरिकेडिंग मोडले पुलिसांनी केलो लाठीचार्ज वॉटर कॅननाच्या माऱ्या उपरांत विद्यार्थी लागले नाचपाक। उत्तर काशीत भूंय घसरण देहरादूनात 3 घरां पडली 80 घरांत घुसले उदक हरिद्वार रस्त्याचेर पावले उदक लोकजीण विस्कळीत। भरत एन्काउंटर एसडीएम धरून 11 जाणां विरोधात आजामीन पत्र वॉरंट पुलीस स्टेशन प्रमुखाक 12 ऑगस्टा पयलीं अटक करपाचो कोर्टाचो आदेश। चीनात 150 किलोमीटर प्रति तास स्पीडीचे डॉल्फिन वादळ शंघायांत 150 वर्सांत अंदू चड पावस 10 लाख लोकांक सुरक्षीत सुवाताचेर पावयले।